फाटल्या वर्सा ऑगस्टात आसगांवांतूच एका पिटबुलान हल्लो केल्ल्यान एक 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचो जीव गेल्लो. ह्या घडणुके उपरांत एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर निळकंठ हळर्णकारान कुत्र्यांच्या धन्यां खातीर कडक नेम केल्ले. आतां ह्या रॉटवायलरान घास मारिल्ल्यान लोकां मदीं परत एक फावट भिरांत पातळ्ळ्या. हांव घरा कडेन येतालें 6:15 सुमार आनी आमच्या शेजाऱ्याक रॉटवायलर कुत्रो आसा तो खबर आसलो आनी केन्ना जो भायर आसलो न्हू आमची फॅमिली आनी आमी कितें अलर्ट रावता की तो आंगार येत बीन म्हण आमी येयना म्हणटा म्हाका काल खबर ना हांव म्हाजे वाटेन नॉर्मल येतालो चलोन आनी तो सोडलो लागलो आनी तेजो ओनरूय सायडीनूच आसलो. सो तो ताका पयलो आनी हांव मातसो भियेलो आनी भियेनासतना नॉर्मल म्हाजे वाटेन वयतालो. सो दायान वयतालो आनी तो म्हाज्या आंगार येयलो आनी हांव वास घेवन वयतलो म्हणून हांव वास घेवन ना समतो बायट मारलो घास मारलो. आमचे एक पांय वाट आसा, आमच्या शेजाऱ्याक एक कुत्रो आसा रॉटवायलर, तेजी काय गेटेड प्रॉपर्टी बीन काय ना, सगळ्यांक कॉमन वाट आसा. सो काल कितें तो घरा कडेन येताना तो कुत्रो हो सोडलेलो तेजे कडेन पांया कडेन येयलो म्हणून मातसो फाटीं सरलो भियालो म्हणून. फाटीं जाना फुडें तो समजलो की तो आतां फक्त ताका एक वास घेतलो वयतलो, पण ताणें त्या कुत्र्यान ताका घास मारलो. तेन्ना ओनर आहा पळय तो त्या सायडीनूच आसलेलो थंयसर. ओनरान ताका चेन ना काय ताका होच बेश्टो सोडलेलो आसा. आतां जालें की आतां मागीर इन्सिडंट जाल्या उपरांत मागीर काल आमी पुलीस स्टेशनान येयल्या आनी आतां आमी कंप्लेंट दिल्या. आतां आमकां पीआयन सांगल्यार वील टेक एन नेसेसरी एक्शन कितें आसा तें घेता म्हणून. अशें खूब जाणांच्या आंगार बीन येयला आनी आमी ताका हेज्या पयलीं वॉर्न केल्लो की ताका कुत्र्याक बेश्टो तुमी सोडूं नाका. आनी तेजें कितें आसा तें एज पर ते रॉटवायलराचो ब्रीड बॅन आसा दिसता, पूण ती तेजी गेटेड प्रॉपर्टी ना काय ना, म्हणजे ओपन एरिया आसा. सो म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान आनी एनिमल हजबंड्री हेजेर कडक एक्शन घेवची. सो पेटाक तेंच्यांनी ताका रिलोकेट करचो एज पर तो जर ताका ब्रीड करपाक जर म्हणजे ताका पोसपाक जर रायट ना जाल्यार तेंच्यांनी नेसेसरी एक्शन घेवची तेजी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.